जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, दोन वाचपां आमी आयकलीं. भौशीक कोणत्यायक वाचपां ती जावन आसात. तरी पूण आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमचें गमन आमी दवरनू. ह्या वाचपांत आमकां जो तो संदेश जो कितें आमकां लागू जाता तो आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, इस्रायल लोकांची चरित्रां पळयलीं जाल्यार चारित्रीक रितीन जायते राय आसले जाल्यार दोग राय चड प्रमुख जावन आसात. तांचीं नांवां आमच्या मोतीन केदाळ आसतात. एक दावीद राय आनी ताच्या उपरांतलो सलमाव राय. दावीद राय सलमोचो बापूय आनी आपली राजवडकी 40 वर्सां ताणें सोंपयल्या उपरांत आपलें सिंहासन राज ग्रेस्तकाय सगळी ताणें आपल्या पुता सलमावक दिल्ली. आनी सलमाव बुदवंत तशेंच जाणारी राय. जे कितें आपल्या बापायन आपणाक दाखोवन दिल्ली वाट ती आसा त्याच वाटेन सोमकोन देवाच्या कुशे प्रमाणे इस्रायल राज बांदून हाडटालो. आनी हाची ती साल सोमकोन आनी हें कितें तें करता तें पळोवन देवाकी खुशी जाल्ली. आनी एक फावटी थोड्या दिसा पयलीं आमी वाचपांत आयकलां. एका दर्शनांत देव दिश्टीक पडटा आनी सलमाव राया लागीं विचारता, तुका कितें जाय तें विचार. आनी सलमाव राय चिंता, जाणारी तो बुदवंत. आनी तो म्हणटा, देवा तुवें म्हाका सगळें दिलां, सगळें आसा, राज आसा, पदवी आसा, ग्रेस्तकाय आसा, नांव आसा, भलायकी आसा, सगळें आसा, म्हाका कितेंच उणें ना. पूण तो म्हणटा, ह्या लोकांक तुवें म्हज्या अधीन दिल्ल्या त्या लोकांक सांबाळचे खातीर आनी तांकां तुजी खुशी दाखोवन दिवचे खातीर म्हाका तूं जाणवाय दी, गिव मी विजडम. आनी देव ताचे लागीं खुशी जाता. आनी तो म्हणटा ताका जाणवाय मात्र न्ही, ताचे सांगता 3 वस्तू 3 संगती जे कितें आपणें दिजे म्हूण चिंतल्ल्यो त्यो 3 संगती ताका फ्री दिता. बाय 1 टेक 1 फ्री म्हणटा तशें धर्मार्थ. ग्रेस्तकाय दिता, ताचे सांगता लांब आवक दिता आनी वैरींचेर जैतूत दिता. आनी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, सलमाव राय ग्रेस्त जावन आसलो आनी ताची ग्रेस्तकाय पळोवन सिवोनाची राणी ती ताका आयिल्ली आनी तिका पळोवन अजाप जालें. तिणें आयकलाचें की चड जायत्या मोपान चड ग्रेस्तकाय ताच्या लागीं आसली. आनी ताचे उपरांत ताचे लागीं आसलें लांब आवक आनी सांगाताच वैरींचेर सयत व्हडलें राज ताणें बांदून हाडलें. पूण कितें जालें? कितें जालें? बरोबर तर रायन कुत्रे कत्ते आयत म्हणटात. आनी थोडे फावटी आमी म्हणूंक म्हातारा प्रायर पिसाय सुरू जाता खंय, म्हाताऱ्यांक परबा पोवपी काला म्हणटा आमी. तशें सलमाव रायाक प्राय जाता ना, जे कितें ताणें करनासलो आपल्या तरणाटपणार ताची विसर पडटा, ताची विसर पडटा. आनी आतां ताचे लागीं कित्याक राज व्हडतें आसलें की हर एकल्या की ताका लढाय करून जिखचें बदलाक ताणें कितें केलें, एक दुसऱ्या रायां कडेन शेजारच्या रायां कडेन संधान केलो. आनी ती फ्रेंडशीप ती इश्टागत उरचे खातीर थोड्यांक लागीं तो खासर जालो आनी तिंच्या स्त्रियेक वा तिंच्या चलयांक आपणाच्या राजाक आपोवन हाडलो. आनी हांगासर गडबड जाली. आनी आतां ताणें कितें केलें, ह्या स्त्री आनी राणयेनी ताचे लागीं विचारलें, आमी काजर जावन आयल्या वय, पूण काजर जावन येता आसतना आमी आमची संस्कृती आनी ताचे सांगाता आमच्या देवाकी आपोवन हाडलां, आमच्या देवाकी आपोवन हाडलां. त्या देखून आमकां देवूळ उबार दी. आमच्या देवाची पुजा करचे खातीर
तांकां मान बागोवचे खातीर आमकां एक देवळाची गरज आसा. त्या देखून जशें तुका देवळ आसा तशें आमकांय एक देवाळ उबारून दी. थोड्या संतोशा खातीर आनी थोड्या वेळाक आपल्या बायलांक वा पतीनेक संतोश करचे खातीर तांकां खुशी करचे खातीर सलमांव राय इल्लें कॉम्प्रमायज करता, इल्लेशें एडजस्टमेंट करता आनी तांकां देवूळ बांदून दिता. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ताच्या पतीनेक संतोश करचे खातीर, तांकां संतोश दिवचे खातीर, थोड्या वेळा खातीर तांकां खुशी करचे खातीर आपणाक येदोळ म्हणसर सोलोवन हाडिल्ल्या, आपणाक रक्षण दिल्ल्या आनी आपणाक आस्त लांब आवको आनी वैरीचेर पाडाव करूंक सकत दिल्ल्या देवाक तो विसरता आनी एक देवूळ बांदता. निजा देवाक तो सोडता आनी तो कॉम्प्रमायजाचें जिवीत जिवंक प्रारंभ करता. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमकां मेळचो पयलो संदेश जावन आसा, आमी कॉम्प्रमायज करता गे, इल्लें एडजस्टमेंट करता गे, इल्लें सोडदोड करता गे. थोड्या संगतींनी सोडदोड गरज, कुटुंबांत कितें इल्लें उलोवणें सोडून जातना आसूं दी सोडया, फॉरगेट इट म्हणटा आमी. खंय कॉम्प्रमायज करचें ती सर करूंक जाय. मोगाच्या भावयनो, आमी म्हणटा एक मार्जीन घालूंक आसा पेजीचेर, पूण थोड्या संगतींनी आमी कॉम्प्रमायज करूंक नवचो आनी त्या थोड्या संगती पैकी भोव प्रमुख जावन आसा आमकां मेळिल्लो भावार्थ आनी आमकां आसचो तो देवा तें आसची ती पातयेनी. हाचे विशयान कॉम्प्रमायज करूंक जायना मोगाच्या भावान भयणीनो, कित्याक आमकां देवान राखला आनी तो एक नीज देव जावन आसा आनी त्या देवाक आमी मान करूंक आसा. आनी ह्या विशयान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, केदींक कितें जाल्यार वी शूड नेवर कॉम्प्रमायज. जर ती आमी कॉम्प्रमायज केलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां थळ ना, आमकां बुन्याद ना. वी लूज एवरीथींग. कित्याक आमी पातयेता एक देव, एक भावार्थ, एक आत्मो. वी बिलीव इन जीसस क्रायस्ट. त्या जेजूचेर आमी पातयेता आनी ताचेरच आमचें सगळें आसा. आनी त्या देखून सांग पेद्र म्हणलें, सोम्या कोणा लागीं आमी वचूं, तुजे लागीं आसात उतरां ससान जिविताची. आनी आमी म्हणूंक जाय, उतरांनी मात न्ही मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमच्या करण्यांनी, आमच्या जिवितांत आमी जिवंक जाय. लेट्स कॉम्प्रमायज इन अदर थिंग्स. सोडदोड गरज, पूण वेन इट कम्स टू फेथ, when it comes to virtues, when it comes to values, मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी कॉम्प्रमायज करूंक नवचो. आनी जर करता जाल्यार उशा आज आमकां मेळटा एक शिकोवण, आमी चिंतूंक जाय. चुकल्यां जाल्यार आमी तिदुया आनी चुकोना जाल्यार आमी मुंदरसून या. पयलें. दुसऱ्यान मोगाच्या भावा भयणीनो, आनी एक संदेश आमकां तेतूर मेळटा. सलमांव रायान चूक केली म्हणलेक्षेन ताका शिक्षा दिवंक ना म्हणून न्ही, पूण देव दयाळ, तो जावन आसा मोवाळ. तो ताका बक्षिता आनी तो म्हणटा, वय तुका हांव शिक्षा दितां, पूण आतां न्ही, वेळ येतलो, काळ येतलो. थोडे पटीन देव आमचें उणेंपण पळोवन दोळे धांपता. ताका शिक्षा दिवंक जायना म्हणून न्ही, ताका जाता, पूण तो मोवाळ आमचो तो मोग करता म्हळ्यार एकाच कारणा खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, तो आमकां दोरी सोडता. पूण तो दोरी सोडता म्हणून देव विसरलो म्हणून चिंता नाका. थोडे फावटी आमी चूक करता, थोडे फावटी आमी देवातान पयस येता आनी देव कांय करिना म्हणून आमच्याच वाटेन गेले जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, देव दोरी ओडून सुरू करता. ताणें दोरी ओडून सुरू करच्या पयलें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी गुवन फाटी येवचें बुदवंत कांय जावन आसा. लेट्स बी वायज. बुदवंत सावया. जर आमी चूक वाटेन वेतेत आसा आनी आमकां कळटा की हांव चूक वाटेन गेलां, देव पळयना, कांय जायना म्हणून वेचे नाका. गुवन फाटी येवचें प्रयत्न करया. सलमांव रायान करूंक ना, तो चुकलो, ताका शिक्षा मेळ्ळी. पूण दावीद रायान आपणाची चूक वळखलो, रडलो आनी ताका बोगसणें मेळ्ळें. ते देखून मोगाच्या भाव भयणो, दुसरो संदेश हो जावन आसा, देव दोरी सोडता, पूण ताणें वोण धरच्या पयलें फाटी येवचें प्रयत्न करया. तिसऱ्यान मोगाच्या भावान भयणीनो, वडिलांक एक जागवण म्हणलें बरी आयचें वासाप आसा.
चडता जावन पात येता मोगाच्या बावयनो वडिलांत हांव न्हू बेसांव भुरग्यांक वेता वय सत्तें आमची आस्त कोणाक वेता म्हाका येना कोणाक वेता सांगनात कोणी तुमकां गोत्ता तुमची आस्त कोणाक वेता ती भुरग्यांक वेता आनी जायती आमी करता बरें दावीद रायाणी व्हडलें राज केल्लें आनी तें सगळें राज बेसांव तें सगळें कितें आस्त काय आसा आस्त आसा ग्रेस्त काय आसा राज आसा सगळें बेसांव म्हण आमी चिंतया आनी तें सगळें बेसांव साल्मांव रायाक गेलें साल्मांव रायन सूख केली देवाचो बुशा पातक करून शिराप मागून काण गेलो म्हणून आमी चिंतया पूण तें सगळें जें कितें ताणें केल्ली सूख आनी देवातावन ताका मेळ्ळें तें शिक्षा ताच्या भुरग्यांक गेली कसलो संदेश आसा जर बेसांव आवय बापाय तावन भुरग्यांक येता म्हणून आमी पोतावन जाल्यार पात येतावन जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो कित्याक आमकां कश्ट म्हज्या सुखीतावन जाल्लें ती शिक्षा आमच्या भुरग्यांक वचनांगी भोवशा येता कित्याक साल्मांव रायान चूक केली आनी ताच्या राजाच्या वेळार वांटे जाय आसले राज थंयसर सर्वेस्पर म्हणटा हांव म्हज्या दाविदाक लागून हांवें विसलेल्या शारांत जेरुसलेमाक लागून तुज्या पुताक एक वंश बांदून हाडटलो आनी ताचें राज साल्मांवच्या उपरांत ताच्या पुताच्या काळार 2 वांटे जाता साल्मांव केल्ल्या चुकी वरवीं दुसऱ्याक समोसो जालो त्या देखून मोगाच्या भावान भयणीनो बुशा तिसरो संदेश आमकां हर एकल्याक इल्लो काळजाक लागूंक जाय बेसांव येता जाल्यार सूख केल्ली वेता आमी इल्ले जागृत आसूंक जाय आमी कितें करता कितें चिंतता कितें शिकयता कितें आमच्या जिवितांत आसा हें एका नाल्यार एका कारणा लागून आमच्या भुरग्यांक आमी हस्तांतर करता बेसांवंत हस्तांतर करचें प्रयत्न करया जेन्ना खंडी सावन आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसमारा एक अर्थभरीत जिवीत जिवंक आमकां आदार जातलें तर मोगाच्या भावान भयणीनो हे तिनी संगती जे कितें आमी आज आयकल्यात हे तिनी विशय आमच्या मतींत आमी दवरया आनी एक बरें खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक प्रयत्न करया एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी मागया आमचे खातीर प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांक आमी हस्तांतर करतना बेसांव मात्र आमी हस्तांतर करूंक न्ही देवाचो शिराप वा पाताक बगार बेसांव दिवंक तसो आदार तसो देव आमकां आधार आनी कृपा दिवन म्हणून मागया